वेलकम टू शेफ डॉन किचन. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव शेफ विनोद नायक. तर आयचे रेसिपीन आमी करतले सुकी सुंगटाची कडी तोरा घालून. तर सुकी सुंगटाची कडी भेंडे घालून करता, थोडे लोक वांगे घालून करता आणि प्लेन पासून असता. तर 3-4 नमुन्याचे कडी असता. ते आयचे जे रेसिपीन आमी करतले ते प्लेन सुकी सुंगटां घालून करतले. तर सुंगटां हा 10 ग्राम आसा. हांव धुवन घेता. बरें धुवन घेवप, कित्याक भरपूर कचरे बिचरे आसता, खबर ना तुमकां खंयसून खंयसून येयल्ले आसता हे सुंगटां. तर बरें एक 2-3 फावटी बरें धुवन घेयात. तर हाजे भितरले कितें कोयर बीर आसा ते वयतले. एक 5 मिनटां भिजोवन दवरले बी जाता. सगळे कोयर सकयल देंवतले. आतां मसाल्याची तयारी करया. अर्दो वळ नाल्ल घेतला हांवें. कोथमीर 1 टेबल स्पून आसा, सुकी कोथमीर. 4 तांबडे मिरसांग घेतला हांवें, गोंयचे मिरसांग हे. आनी हळद हांव पावडर करून घेता. ह्या भाशेन हांव पावडर करून घेता. अर्दो टीस्पून आसा. धाकटे कुलेर, धाकटो चमचो म्हटल्यार जाता. मिरी 5 ते 10 घातल्यार पुरो. तुमचे तीख हिसपान तुमी घालात मिरी. इल्लो उदक घालया आनी आमी वांटप तयार करून घेवया. सादे रेसिपी हा. रेसिपी सारके पळोवन घेयात आनी मागीर कमेंट सेक्शनान लोक मागीर म्हणटले हे घालूंक ना ते घालूंक ना. हेतून जे हांवें कितले घातला पळय इन्ग्रिडियंट तितलेच इन्ग्रिडियंट हातून वयता. हेजे वयर तुमकां कितें घालपाचें तें तुमचे रेसिपी, ते म्हाजे रेसिपी आसपाना. हे आमचे मसालो तयार जाल्ले आहा आतां. आता एका तोपान तेल घालया. 2 टेबल स्पून तेल घालता. आनी कांदो अर्दो लागतलो आमकां. हे भाशेन शिनून घेवया. आनी आतां तेल गरम जाल्या उपरांत आमी तळसून घेवया कांद्याक. आतां आमी घालया सुंगटां जेवढो आमी धुवन दवरलेले पळय ते. 10 ग्राम सुंगटां आसा, 10 ते 11 ग्राम. आनी सुंगटांय तेज्या वांगडा कांद्या वांगडा तळसून घेवप. दोन ते 3 मिनटां तळसून घेवप. आनी आतां घालया आमी मसालो. मिक्स करून घेवया. मीठ वापरता हांव, मोठे मीठ वापरता. हे पिंक सॉल्ट आहा. मसाले बॉयल जावपाक लागले काय ना, एकदम उकड येवपाक लागली काय ना, तेज्या उपरांत तोरा घालपाचे. तोरा घालून फक्त 5 मिनटां शिजोवपाचे आनी जाले आमची कडी तयार. आनी तोरा घालया आतां. हे भाशेन तुकडे करून घेतले. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी तुकडे करून घेयात. आनी तोरा घालून एक 5 मिनटां उपरांत जाले आमची कडी तयार. हे पळयात, वास बरो येवपाक लागला. सुकी सुंगटाची कडी बरें एकदम रुचीक आसता, बरें टेस्टी उरता. करया प्रेजेंटेशन. हे कडी हांव एन्जॉय करपा लागून म्हाका चिकटी रायस म्हणजे ते स्टिकी रायस म्हणटा पळय ते म्हाका आवडटा. ताका लागून हेज्या वांगडा हें केला स्टिकी रायस. व्हिडिओ आवडल्यार लोकां कडेन शेअर करपाक विसरनाकात. आनी आयचो व्हिडिओ कशे दिसले सांगल्यार बी जाता, ना सांगल्यार बी जाता. मेळ्ळे तर दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.